घडल्या त्या दीस एक यंग चली 22 वर्सांची तिचो मर्डर जालो आनी अशा जाग्यार जाला ताका लागून MLAचें म्हणणें आसा की थंय भिरांकूळ परिस्थिती निर्माण जाल्या आनी त्या खातीर सेक्युरिटीच्या दृश्टीन पुलिसांनी पावलां उखलपाची. तर आमी तांकां तुमच्या उजिरूच आतां सांगलां की आमची पेट्रोलिंगूय चालू आसा. तांचो एक दुसरो पॉयंट आशिल्लो की टेनंट व्हेरिफिकेशन. जे टेनंट व्हेरिफिकेशन कोण भायले लोक रावता तांचें सारकें जायना. आतां म्हणून आमी परत एकदां ड्रायव चालू करता की प्रत्येक घरान कोण भाड्यान रावता तांचे आमी नोंद घेतले आनी क्रॉस चॅक करतले. पयलीं ताणें फॉर्म भरला तें सारकें भरलां काय ना, काय ताचे भितर कितें इन्फॉर्मेशन ताणें लिपयलां, एड्रेस रॉंग दिला, कितें ना तें व्हेरीफाय करतले. त्या प्रमाणे फुडली एक्शन जातली. तशेंच आतां MLAन म्हटलें की थंयची ज्यो बायलो सगळ्यो आसा तांकां भिरांतशीत जाल्या ते उलोवपाक सोदिनात. तर आज सांजची 5:30 मिटींग दवरल्या. MLA आसतलो, पर्वरीचो PI आसतलो आनी पुलीस आसतले आनी थंय मिटींग जातली. बायलांक जर कितें इन्फॉर्मेशन आसा ती कितें सांगतात तें पळयतले आनी त्या प्रमाणे फुडली कितें एक्शन आसा ती जातली. आज पुलीस स्टेशनार बेसिकली रिप्रेजेंटेशन घेवन आयिल्ले रिगार्डिंग द लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन अँड द इनसेक्युरिटी डेव्हलपिंग विदीन द रेजिडेंट्स ऑफ पर्वरीम. फाटीं बेती एक मर्डर जालो. आतां किटला गांवान 9 सकाळीं समज एक मर्डर जाता तो बी एक 22 year old गर्ल चलयेचो, जाल्यार म्हाका दिसता ही सगळ्यांक एक जी दुर्घटना जाल्या ती सगळ्यांक एक भंय जो आयला. ताज्या खातीर दीस पुलीस हॅव टू स्टार्ट एक्टींग इमिजिएटली. आनी लास्ट 4 दीस जाले ताजी म्हायती घेवपा खातीर आमी आज आयिल्ले. We have to ensure that these investigations are taken, the accused are booked immediately to give this confidence to the people कि police is acting म्हणून. आता थोडे इश्यूज जे आसा वी हॅव बीन टायम टू टायम टॉकिंग अबाउट टेनन्सी व्हेरिफिकेशन. भायले कोण हांगा येवन गांवांत रावतात, मायग्रंट्स हू हॅव बीन कमिंग एंड स्टेईंग अराउंड, कन्स्ट्रक्शन सायटी वयले, हे सगळ्यांचे टेनन्सी व्हेरिफिकेशन जे आमी मागलां दे हॅव प्रॉमिस्ड अस दॅट दीस ड्रायव वील बी कॅरीड आउट इमिजिएटली. बट एट द सेम टायम वी आर सिरियसली कॉन्टेम्पलेटिंग टू सी दॅट दीस पर्टिक्युलर मर्डर विच हॅज टेकन प्लेस ते कशें जालां आनी कित्याक जालां हें आमी म्हायती घेवपाक जे आयले आज. आय एम शुअर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज the police should be able to crack this case. They have not opened up in total, but looks to be seeing that they have been working on this case.